हो शिरोडेचो बस स्टँड. सद्याक या बस स्टँडाची सामकी चवथिकाय जाल्या. 2008 वर्सा ह्या बस स्टँडाचे व्हडा दबाज्यान उक्तावण केल्ले, पूण मार्केट एकी कडेन आनी बस स्टँड भलतेच कडेन आशिल्ल्यान लोक बस स्टँडार येनाशिल्ले. तशेंच कदंबा सोडल्यार एकूय खासगी बस स्टँडार वचनाशिल्ली. ताका लागून हो बस स्टँड धवो जावन रावला. बस स्टँडाच्या पत्र्याक गळटी लागल्या, टॉयलेटीची दारां मोडून पडल्यात. ह्या बस स्टँडा लागसार मार्केट प्रकल्प उबारपाचें काम सुरू आसा. मार्केटाचें काम पुराय जालें काय बाजार हांगासर स्थलांतरीत करतले. देखून ह्या बस स्टँडाची बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. तुम्ही पळयलें आसतलें सायडीन की हांगा बरो पंचायतीचो व्हडलो कॉम्प्लेक्स येता, शॉपय आसात आनी लोकांची हांगा जातली आसा. तेन्ना ही जो बस स्टॉप आतां चलपा जाय, कित्याक ह्यो बसी आतां सावड्डेच्यो, मडगांवच्यो, फोंडेच्यो वयता, त्यो आतां जेन्ना मार्केट कॉम्प्लेक्स जातलो तेन्ना हांगा लोकांचे रहदारी वाडटली. आनी जेन्ना लोकांची रहदारी वाडटली तेन्ना लोक ते सामान घेवन ती बॅगां माथ्यार मारून दुसरे कडेन वचपाक त्रास जातले. तेन्ना सरकारा कडेन एक विनंती आसा की हो जो बेगीच्या बेगीन बस स्टॉप आसा तो कसो खंयचे परिस्थितीन चालू करपाचो, ज्यो बसी हांगा येवपाच्यो वचपाच्यो कशें प्रोविजन जाता तें पळोवपाक जाय. कित्याक जेणे करून हांगसरल्यान समज जो एक पोल खांबे घालून ओवरब्रीज काडून बस स्टॉपा वयल्यान डायरेक्ट शिवनाथीक येलो न्हू जाल्यार तेका एक बरो फायदो आसतलो. सावड्डेच्यान बसी येता त्यो डायरेक्ट बस स्टॉपार येतल्यो, बस स्टॉपा वयल्यो बसी डायरेक्ट सावड्ड्या किंवा फोंडा वयतल्यो. आनी दुसरी कशें आसा, हांगा जेन्ना शिगमो जाता, जेन्ना अमास जाता, जेन्ना कार्निवाल जाता आनी दसरो जाता तेन्ना हे रस्त्या लागून खूब त्रास जाता लोकांक. कित्याक जे कामां साकून वयता, सावड्डे वयता, मडगांव वयता, तांकां येवपाक वचपाक हांगा ब्लॉक जाले प्रमाणे तेंगे सगळे धांदळ जाता. तेन्ना जर तशें ओवरब्रीज करून जर हांगसरल्यान शिवनाथीक केले जाल्यार तो बस स्टॉपूय बरो बारलो आसा. आयज गोंया नंबर 1 इगल टायप बस स्टॉप आसा, पूण तो यूज नासून तेजो कांय फायदो ना. आयज ते तुमी पळयलें आसतलें की सगळे हांगा पत्रे गळटात, दार तेंगे ते ऑफिसां बसता ती दार सारकी ना, टॉयलेट आसा, बाथरूम आसा, थंय तो टॉयलेटीचो प्रॉब्लेम आसा. त्या खातीर जर तुमी सरकारान तेजेर एक्शन घेवन हें जर ओवरब्रीज बांदून जर हांगसरल्यान तर केलें, प्रोविजन केलें न्हू जाल्यार हो बस स्टॉप हांगा बरो भशेन चलतलो. आनी ही जी कॉम्प्लेक्स आसा, ही हांगा जी शॉपां आसा, शिरोडा हांगसरल्या कदंबा बस स्टँडार सद्याक बिकट स्थिती दिसून येता. 2008 ह्या कदंबा बस स्टँडाचें उद्घाटन जाल्लें, पूण अजून पर्यंत फूल फ्लॅश बसी यो वच करपाक हांगा शकना. सरकारान खूब ट्राय केली पूण अजून पर्यंत सरकाराक यश येयलें ना. सद्याक ह्या बस स्टँडाच्या पत्र्याक फुटलेले आसा आनी पावसाक हांगा फुल्ल गळटा. त्याच बरोबर जी कदंबा बस स्टँडाच्या ऑफिसाची तशेंच दुकानाची दारां आसात ती एकदम बिकट जाल्ली आसा. त्याच बरोबर टॉयलेटीची स्थिती गंभीर जाल्ली आसा. पे टॉयलेट आसा पूण हांगा कोणूच नाशिल्ल्या कारणान लोकांचो हांगा यो वच करपाचो मोठ्या प्रमाणात वावर जाता. तशेंच उदकूय मोठ्या प्रमाणात वेस्ट जाता अशें दिसून येता. ह्या बस स्टँडाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. शिरोडा पंचायत तर्फे हांगा बस स्टँडार सायडीन एक मार्केट कॉम्प्लेक्स उबारलो वयता आनी फुडल्या 6 म्हयन्या नंतर हो मार्केट कॉम्प्लेक्स सुरू जातलो. त्या नंतर हांगा बस स्टँडार लोकांची गर्दी दिसून येवपाची शक्यता आसा. ताका लागून सरकारान हांगा बेगीच्या बेगीन ह्या बस स्टँडार फूल फ्लॅश बसी सुरू करपाची प्रयत्न करपाचो अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. नाजाल्यार हांगा पयलींच्या भशेनूच शिरोडा बाजाराक लोकांची गर्दी तशेंच ट्रॅफीक जाम अशें स्थिती दिसून येतली अशें म्हणणें आशिल्ल्या कारणान KTCन हेजेर बेगीच्या बेगीन दखल घेवची अशी मागणी स्थानिकांनी केल्ली आसा. शिरोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश.